नमस्कार, हांव सुवर्ण हरमलकर तुयन साकून आमी त्या दिसांनी जो व्हिडिओ केल्लो त्या व्हिडिओची प्रतिक्रिया म्हणजे फाटल्यान काम चालू आसा पळय। आमी जी मागणी केलेली ती आमची मागणी पूर्ण जाता अशी आमकां दिसता। कित्याक म्हाका दिसलें की खड्डे फक्त बुजयतले पण डांबरीकरणाचें काम केला त्या बद्दल हांव थँक्यू म्हणटा। कित्याक आमी ते विनंतीक मान दिला कसो दिसता। आनी म्हाजी अशी परत एक मागणी आहे की प्रत्येक जाग्यार हे जे खड्डे आहा पळय ते बुजोवन आमकां हॉटमिक्सच रोडाची गरज आसा। खड्डे बुजयल्या उपरांत खडी घातली की तेजेसून गाडी स्लीप जावपाचे चान्सेस जास्त आसता। आणि परत एकदा सांगूंक सोदता, संपूर्ण गोंयाक न्ही आमच्या हॉटमिक्स रस्त्यांची गरज आसा। मांद्र्यान पार्शान अजूनही रस्ते अशेच आसा जेका हॉटमिक्सिंग जावंक ना। परत एकदा हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या आमदाराक आणि सीएमाक सुद्दां की जनतेक बऱ्यांतली बरी सोय दिवची। अशी ही सोय जी आता हॉटमिक्स करता प्रत्येक वेळा आमी व्हिडिओ करूनच तुमकां हॉटमिक्स कर सांगतली या रस्त्यार येयल्या उपरांत आवाज करतली अशें जावंक फावना। तुमच्या निदर्शनात ही गजाल हाडपा खातीर आमी येता की प्रत्येक रस्त्याचेर आता सरळ हो रस्तो फुडें सुद्दां वयशान न्ही तर हांगा खड्डेच पडलेले आहा। विनंती करता बेगिनातले बेगीन हॉटमिक्स रस्ते करून गोंयकारांक बऱ्यांतले बरे रस्ते दिवचे म्हणून।